प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 14वो विसवूर वड 12 ते 14 पर्यंत. लूक चॅप्टर 14 वर्सेस 12 to 14. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपणाक आपयल्लो ताका जेजून सांगलें, तूं दनपारचें ओ रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टा इश्टिणीक ओ भावा भयणीक ओ सोयऱ्यांक ओ गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घडयेक ती तुका परत आपणागेर आपयतत आनी तुजें आपोवणें बाद करतत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबल्यांक, खड्ड्यांक, थोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजें आपोवणें बाद करूंक जायना म्हणटच तूं भागी जातलोय. पूण प्रमाणीक मनशां पुनर्जीवन जातलीं तेन्ना तुजी तुका मुजरी मेळटली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां ताजी आमकां पूर्ण सजमणी मेळपाक आमी पळोवंक जाय. सोनवारा दीस जेन्ना आमी ह्या लुकाचो 14वो विसवो आयकल्लो तातूंत आमी पळयलें की एका फारिजियान जेजूक आपल्या घरा जेवणाक आपयल्लो आनी थिंचोच जेजू शिकयतालो कशे भाशेन जेन्ना कोण तुका आपल्या घरा आपयता, बरे बरे जागे, फुडें जागे, मेजा कडेन जागे घेवपाचे न्हय पूण पाटले जागे घेवपाचे. कित्याक जो कोण आपणाक व्हडतो सजमता तो देव खालतो करतलो, ताका खालतो करतलो आनी जो कोण खालतो रावता ताका देव उंच काडटलो. आनी तेजे उपरांत आयचें शिवर्तमान जें जेजू आमकां शिकयता तातूंत म्हणटा, जेन्ना कोण आपल्या घरा कोणाक जेवणाक आपयता, आमी कोणाक आपयता? आमच्या इश्टांक आपयता, आमच्या शेजाऱ्यांक आपयता, आमच्या सोयऱ्यांक आपयता. जो लोक आमकां बरे भाशेन वळखता गिरेस्त लोकांक आमी आपयता. कित्याक जेन्ना आमी कोणाक आपयता आमी समजता की थोड्या दिसांनी ती आमकां आपयतलीं, ती आमकां जेवण दितलीं, आमी तांकां बरें केलां म्हणून ती आमकां बरें करतलीं. म्हणटच संवसाराच्या लोकांची चिंतना कशी, हांव तुका बरें कर, तूं म्हाका बरें कर, हांव तुका बरें करता, तूं म्हाका बरें कर. म्हणटच संवसाराच्या लोकांची चिंतप कितें? जेन्ना कोण म्हाका बरें करता हांवें तांकां बरें करूंक जाय, जेन्ना कोणाक हांव बरें करता त्या लोकांनी म्हाका बरें करूंक जाय. म्हणटच संवसाराची रीत कितें? दी आनी घे, घे आनी दी. पूण आयज जेजू आमकां कितें शिकोवन दिता, कितें सांगूंक सोदता आमकां? तो आयज आमकां ह्या 14वी वडीन आमकां शिकोवन दिता आनी कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तांच्यान तुजें आपोवणें बाद करूंक जायना म्हणटच तुमी भागी जातल्यात. पूण प्रमाणीक मनशां पुनर्जीवन जातलीं तेन्ना तुजी तुका मुजरी मेळटली. भाव भयणीनो, चोत्रायेन आयकात. आमी जेन्ना कोणाक जेवण दिता, खाण दिता, पिवण दिता, तांकां कपडे दिता, आमी समजता की तांकां आमी खूब बऱ्यो वस्तू करता. कित्याक जेन्ना आमी तांकां बरें केलें आमी समजता ती आमकां एक व्हडपण दितलीं, आमची सोबी माजार आमकां सांगतलीं ह्या लोकांनी अशें केलां तशें केलां. आमी सगल्यांक सांगतलें आनी लोक म्हणटलो कितलो आमी बरी मनशां न्यूजपेपराचेर येतलीं. दुसरो लोक जो दिता, कित्याक दिता? ती समजतात की ताणें अशें बरें काम केलां म्हणून देव तांकां बेसांवनी बदतलो, देव तांकां बेसांवनी बदतलो. पूण भाव भयणीनो, ही चिंतना हें चिंतप चुकेचें. कित्याक भाव भयणीनो? जेन्ना आमी कोणाक बरें करता, कोणाक आमी मोग दिता, कोणाक तांकां कितें गरजो आहा त्यो आमी पावयता, आमी ह्यो सगल्यो वस्तू कित्याक करता? हाचें कारण जावन आसा आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार, आमी खरेपणी देवाच्या मोगान भरलेलीं आहा जाल्यार वो मोग जो आमचे भितर आसा वो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक सोदता. आनी कसलो मोग? फकत वस्तू दिवपाचो न्हय, फकत तांकां जेवण कपडे आनी तांकां गरजो पावपाक न्हय, पूण तांकां खरेपणी जेजू दिवपाक. तर हांव भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कोणाक आमच्या घरा आपयता, कोणाक आमी कपडे दिता, कोणाक जेवण दिता, कोणाक खाण दिता, आमी कितें करूंक जाय?
तांकां तें सगळें गरजो तांचे पावतच तांकां खरेपणी आमी जेजू पासून दिवंक जाय, देवाचें उतर दिवंक जाय, कित्याक आमी जाणो की खरेपणी जेजू वरवीं आमचें तारण जाता. जेजूक आमी बावट धरिना जाल्यार, जेजूक आमी सुमीत देव आनी सर्वंटार मानना जाल्यार, आमी ह्या संवसाराची व्हडली मनशांय जायत जाल्यार, पूण आमी आमचे कडेन जेजू ना जाल्यार आमी सर्गीचें सूख भोगूंक पावची ना, आमचें तारण जावचें ना. म्हणटच जेन्ना आमी वस्तू कोणाक दिता, कोणाक आमी जेवणाक आपयता, कोणाक आमी बरें करता, आमकां गरज तांकां देवाच्या उतराची सजमणी दिवंक, तांकां जेजू दिवंक. कितले फाटी आमी सजमता की आमी क्रिस्तांव म्हणून, आमी खरेपणी इगोर्जेक वेता म्हणून, आमी सगळें बरें करता म्हणून. पूण भाव भयणीनो, आमी इगोर्जेक वेता म्हणून, आमी दुसऱ्यांक बरें करता म्हणून आमी क्रिस्तांव जायना. आमी क्रिस्तांव केन्ना जाता, जेन्ना आमी पवित्र आत्म्या उदेशी हो देवाचो मोग आमी अनुभवता. आनी हो मोग जो आमी अनुभवला, वो मोग आतां आमी कोन्यांनी आमी दुसऱ्यांच्यो गरजो पावोवन, तांकां तांची गरज कितें आहा ती पावोवन, तांकां ती व्हडली गरज जी आसा जेजू, तांकां जेजू दिवंक, ही जावन आसा एक खरेपणी भावार्थीचें काम. आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा, पूण प्रमाणीक मनशां पोनोत जेवन जातलीं तेन्ना तुका मुजरी मेळटली. म्हणटच ही मुजरी कसली, आमी तांकां वस्तू दिल्या म्हणून, आमी तांकां खाण दिला म्हणून, आमी तांकां पिवण दिला म्हणून तेन्ना आमची मोजरी जातली काय? ना भाव भयणीनो, आमी चुकल्या. आमी चिंतत जाल्यार की आमच्या कोन्या वरवीं आमी दुसऱ्यांच्यो गरजो पावयल्या म्हणून आमकां मोजरी मेळटली, आमी चुकल्या. आमकां ती मोजरी केन्ना मेळटली, जेन्ना आमी खरेपणी ज्या लोकांक आमी तांच्यो गरजो पावोवन तांकां जेजू दिला, तांकां जेजूच्या देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिलां, तेन्नाच की आमकां मुजरी मेळटली. दुसऱ्यांक मुजरी मेळची ना, कित्याक ती म्हणटात हांवें म्हज्या कोन्या वरवीं, म्हज्या बऱ्या कामा वरवीं हांवें सगळें बरें केलां देखून म्हाका मुजरी जाय. ना, हीच आमची चूक जाता. आमकां मुजरी मेळची ना की आमच्या कामा पासत आमी बरें काम केलां म्हणून. ना, आमी देवाचो मोग अनुभवला म्हणून, आनी त्या मोगान आमी दुसऱ्यांक तांच्यो गरजो पावोवन तांकां जेजू दिला, खरेपणी पवित्र आत्म्या उदेशीन तांकां जेजू दिला, तेन्नाच की आमकां मुजरी मेळटली. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता, आमकां सगळ्यांक आमी वाट पळोवन आसूंक जाय जेजूची, कित्याक एक दीस जेजू येवपाचो आसा, आमकां सगळी मुजरी दितलो तो. आमी लोकांच्यो गरजो पावोवया, पूण गरजो पावोवन तांच्यो कितें जेवणाच्यो, कपड्याच्यो, तांच्या खाणाच्यो, पिवणाच्यो सगळ्यो गरजो पावोवन खरेपणी तांकां जेजू दिवंक आयजसान आमी सुरवात करुया. कित्याक आमी तांकां फकत तांच्यो गरजो पावयल्यो, पूण तांकां जेजू दिवंक ना जाल्यार आमी तांकां कांयच करूंक ना, आमकां आमची मुजरी मेळची ना. तर आयज बाबा खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. परतून आमी ही सजमणी आमकां मेळोन नासली जाल्यार, आमी फकत दुसऱ्यांच्यो गरजो पावयताले जाल्यार, पूण तांकां खरेपणी जेजू दिवंक पावंक ना जाल्यार, आयज आमी जेजू तांकां दिवपाक वावरुया. खरेपणी जेन्ना तांच्यो गरजो पावयतच तांकां मोग आसतलो आमचो, तांकां आमी कितें सांगता तें ती आयकत येयली, पूण खरेपणी जेजू दिवंक दुसऱ्यांक दिवपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.